प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज व्हड खुशालकायेन आमी आमच्या गोंयच्या सायबाची परब समारंभता आनी पुर्बे सोमुयार आमचो विशय असो शुभ वर्तमानाचे परगोटणार आमी. आयच्या शुभ वर्तमानाची उतरां ह्या उतरांनी सुरू जाल्यात. आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगट करात. जेजूच्या शिसांनी वेगवेगळे सुवातेर वचून शुभ वर्तमानाचे दूत ते जाले आनी तांतलो एकलो श्रेश्ठ दोन दूत म्हटल्यार भाग्योन पावलो. ताचे नवसोडणे उपरांत जो दैवीक अनुभव ताका फावो जालो तो मिशनरी वियाजी करून तो दुसऱ्यांक दिवंक वावुरलो. भाग्योन पावलो भाशेन देवान आमकां आनीक एक व्हड मिशनार श्रेश्ठ मिशनार फावो केलो आनी तो म्हटल्यार भाग्योन फ्रांसीस शावेर. देखून आमी ताका मिसांवाचो पात्रोन म्हणटा. शुभ वर्तमानाच्या उतरां वरवीं ताच्या जिविताची नवसोडणी जाली आनी जो देवीक अनुभव ताका फावो जालो तो आजयेच्या लोकांक दिवंक तो आमचे मदें आयलो. भाव भयणांनो, तूं भाव विरेत जी उतरां आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकल्यान भाग्योन पावलुची ती भाग्योन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांत म्हटली आसतली. शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करता जाल्यार करिना जाल्यार म्हजें खोटा. भाव भयणांनो, भाग्योन फ्रांसीस शावेरान देवाचें शुभ वर्तमान दोन तरेनी परगटलें, उतरांनी खोडण्यांनी. कशें उतरांनी परगटलें जायत मिसाचे भेटेन देवाच्या उतराची परगटणी करून शुभ वर्तमानाची ओळख दोतोनी वरवीं भुरग्यांक दिवून आनी शुभ वर्तमानाच्या तत्वां शेगुणा प्रमाणे वाडलोल्यांक शिकवण दिवन. तशेंच खोडण्यांनी कशें परगटलें जायत शुभ वर्तमानाच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत जेवून तो दुसऱ्यांक एक देख जालो. किरीतपणी शुभ वर्तमानांतले ते तीन व्हडले शेगूण ताणें आपल्या जिवितांत आपणायले आनी ते म्हटल्यार मोगाचो, सेवेचो आनी मनशाच्या जिविताक मान दिवपाचो. आमच्या गोंयचेंच उदाहरण घेवया. हांगासर ओल्ड गोवा ते सुवातेर एक रॉयल हॉस्पिटल म्हूण आसलें आनी ह्या हॉस्पिटलांत तो दिसपोटी दुयेंतीची सेवा करतालो. तशेंच हांगासर सेंट लाजारस ह्या नांवाचें लेप्रोसारियम आसलें जंयसर तो खोडकारांची दिसपोटी सेवा करूंक वेतालो. प्रेजांव आसलें हांगासर, थंयसर दिसपोटी त्या बंदखणींत आसलोल्या भावा भयणांची तो काळजी घेवंक तांकां मार्गदर्शन दिवंक तो थंयसर वेतालो. आनी हे तरेन तो मोगाचो गूण, सेवेचो गूण आनी मनीसपणाचो दर्जो उंच दवरपाचो गूण आपल्या जिवितांत जेलो. भाव भयणांनो, हें ताचें मुनियारपण आमकां एक सोत थावें करता आनी हें सोत म्हटल्यार शुभ वर्तमाना प्रमाणे ताणें आपल्या उतरां आनी खोडण्यां वरवीं हें शुभ वर्तमान तें पाळलें. भाव भयणांनो, आमच्यान म्हणूं येता ताचें जिवीत शुभ वर्तमानाचो एक हाडसो जालो. भाव भयणांनो, भाग्योन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आनी मुनियारपण हांव नियाळटना म्हाका भाग्योन पावलुच्या उतरांचो उगडास जालो. कोरिंथकारांचे दुसरे चिटीन 5व्या अवेस्वरान 14वे वळीन भाग्योन पावलो असो म्हणटा, क्रिस्ताचो मोग म्हाका थार दिना. भाव भयणांनो, हेंच हांव भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत पळयतां. क्रिस्ताचो मोग ताका थार दिनासलो आनी क्रिस्ता खातीर ओतमे जिखूंक तो हारपीट जालो, खूब भारी वावुरलो. ही वॉज अ सेंट इन हरी एंड वॉज डेस्परेट टू वीन मोर सोल्स फॉर क्रायस्ट. भाव भयणांनो, आमच्या गोंयांत येवन तो समाधान जालो ना, पूण जेजू खातीर आनिकूय ओतमे जिवंक वेगवेगळे सुवातेर तो गेलो. जावं फिशरीज कोस्ट, मलेशिया, इंडोनेशिया, जपान ह्या सुवातांचेरूय तो गेलो. भाव भयणांनो, थोडीच वर्सां ताका फावो जाली. ताची यादीकपणाची वर्सां सगळीं मेळून सुमार 14 वर्सां
तांतली 10 वर्सां आमचे आजयेन ताणें सारली आनी उपरांत 40 आनी 100 वर्सांची पिरायेर तरणाट्यापणारूच तो ह्या संवसाराक अंतरलो. पूण ह्या थोड्याशा वर्सांनी ताणें देवाच्या मोगाचो उजो हे आमचे आजयेन पेटयलो. आनी भाग्योन इनासानूय जेन्ना तो इंडियेंत येवचे पयलीं भाग्योन इनासान ताच्या फुडाऱ्यान ताका अशेंच म्हटलोलें, गो सेट ऑल ऑन फायर. भाव भयणानो, आयज ताची देख आमी घेता आसतना, ताची परब पाळटा आसतना आमी कसलो संदेश आमच्या जिविताक घेतोल्या काय? भाव भयणानो, आमचो गोंयचो साहित्य आमी शुभ वर्तमानाची परगोटणारां जावचे पासत आमकां नमुनो जाता. कशें आमी परगोटणारां जावचें तो आपल्या जिवितांतल्यान आमकां शिकयता. पयले सुवातेर आमच्या जिविताचें समर्पण करुया. जरी हांव देवाक म्हजें जिविताचें समर्पण करता तेन्ना देव तें न्हवसोरता आनी शुभ वर्तमानाचें हात्यार करता. आमचे वरवीं देव जायतें बरेंपण ह्या समाजांत हाडटा आनी आपलें राज विस्तारता. देवाक जाय फकत आमचें आयतें काळीज आनी आमचें आयतें मन. भाव भयणानो, आमच्या जिवितांतल्यान देव आपली पदवी दाखयता आनी जायत्यांक आमचे वरवीं तो आपले पाटलावदार करता. देखून शुभ वर्तमानांतलीं उतरां आमकां अशीं मेळटात. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातोल्या विस्मिता उदेशी तांचें उतर थिरायतालो. हो पयलो संदेश आमच्या जिवितांत. दुसरो संदेश, शुभ वर्तमान परगोटूंची उर्बा आमकां आसूंक जाय. आयचे उद्गारांत आमी गायलां, सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगोट करात. शुभ वर्तमान जिवन सो देवीक अणभव आमकां फावो जाता तो आमी एकामेकाक वांटूंक जाय. जेन्ना आमी एकामेकाक वांट्टा तेन्ना आमी दुसऱ्यांक भावार्थाचें जिवीत जिवंक आमी तांकां आदाराची जाता. भाव भयणानो, फ्रांसीस शावेर आमचे आजयेंत आसलो तेन्ना ताणें आपल्या एका याज्ञीक भावाक रोमा शारांत अशी एक चीट बरयली आनी चिटीचेर तो असो म्हणटा, हांगासर म्हणजे आजयेंत वो इंडियेंत जायतीं जाणां क्रिस्तांव जायनात एकूच कारोणाक लागून, तांकां क्रिस्तांव करूंक कोणूच ना. भाव भयणानो, जरी तर आमी शुभ वर्तमानाचें मिसांव परगोटूचें सोडलें जाल्यार आमी दुसऱ्यांक जेजूची ओळख दिवंक पावचें ना. देखून आमचे भितर जी फ्रांसीस शावेराक उर्बा आसली ती आमचे भितरूय जागृत करुया. हो दुसरो संदेश. आनी तिसरे सुवातेर शेवटाक शुभ वर्तमान परगोटूंचो वावर सोंपो न्हय. परतेंच जाल्यार जिवितांत सॅक्रिफीस आनी संकोश्टांक फुडो करचो पडटा. पूण भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर आमी नदर घालुया. तो कोश्टांक भियेलो ना. परतेंच जाल्यार देवाक तो दिसपटी असो मागणें करतालो, आम्प्लियूस डॉमिने आम्प्लियूस, म्हणजे सायबा म्हाका कोश दी आनी खुरीस दी म्हज्या जिवितांत, तुजे पासत कोश सोसूंक हांव तयार आसां. कित्याक तो जाणा आसलो भाग्योन पावलू भाशेन हांव कितें करूंक शकता, कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा. भाव भयणानो, जेजू खातीर हांवें कोश सोंसले जाल्यार ते केन्नाच निर्फळ जावचें ना. त्या कोश्टांची देव जरूर तुका आनी म्हाका मोसोरी दितलो. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक तांणी मोसोर दिली. ताची कूड ताणें कुसूंक दिली ना. सासणीक जिवितांत ताका भितर घेतलो. भाव भयणानो, आयज हे परबे सुमुयार भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर आमची नदर घालून आमी ताचे भाशेन उर्बेवून परगोटणार जावंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमेन.